गणपतये नमो नमः गणपतये नमो नमः। अप्रमेय गणनाथ अमेय क्षिप्र फलदात गजानना। अप्रमेय गणनाथ अमेय क्षिप्र फलदात गजानना। देवगिरी टी कुलदेवता दर्शन पळयतशिल्ल्या सक्कड आमगेल व्ह्युअर्सांक नमस्कार। विघ्न विनाशक गणपती तशीची सर्वशक्त जलेली महामायेले एक क्षेत्र आमगेल कर्नाटकांत आसा। त्या एक मस्त जनप्रिय देवस्थान तशीची कुलदेवस्थानय जावन आसा। हें आसा आमगेल शिरालींतू आसचे श्री महामाया महागणपती देवस्थान। भटकळ लागींचे शिराली गांवांतू हें देवस्थान आसा। सुमार 500 वर्स फुडें गोंयाचे नवेली आनी गोल्टी म्हणलेले तिसवाडी तालुक्यांतू आसचे गांव जावन आसा ती। थंय हाजी मूल देवस्थान आशिल्लें खंय। पोर्चुगीसान हें देवस्थान कोसळ्ळेलें तेन्ना आनी जनाक बाद दिलेले तेन्ना थंयची भक्तांनी ती मुर्ती हाडूं साध्य नासली तेन्ना थंय देवाले मुखवाडू तशीची गणपतीले केलो आभरण आनी तांकां पूजन केलेलो नार्ल घेवन तांणी भटकळ गांवाक आयलेंत खंय। भटकळ आयले तेन्ना कुडलें देवस्थान करूं साध्य जालेलें ना देखून स्वल्प काळ एक कडेन दवरलेलें खंय। तशें जावन पेटे गणपती देवस्थाना म्हणलेलें नांवय हाका आसा। मागीर शिरालींतू हें भव्य देवस्थानाचें निर्माण जाल्लें। सुप्रसिद्ध जय गजवदना। सुप्रसिद्ध जय गजवदना। सुप्रसाददि गजानना। सुप्रसाददि गजानना। गजानना 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 गजानना। अप्रमेय गणनाथ अमेय क्षिप्र फलदात गजानना। अद्भुत काव्यकलेन बहु अलंकृत जावन आसचे हें देवस्थानाक 3 पटी नवीकरण केलां। 1884 1884 श्रीमद भुवनेंद्र तीर्थ स्वाम्यांनी हांगाची उत्सवा मूर्तीचे प्रतिष्ठापन केलेलें आसा। शांतादुर्गा म्हूण हांगा देवाक नांव येवचें कारण कसं म्हळ्यार महामाये देवी लागी उग्रस्वरूपिणी आसता ती म्हणल्यार एक भावन आशिल्ली। तिगेल्याक मग्गून घेवन हांगा गांवतोलापुरा चांग जावका देवीले कृपा दृष्टी तांगेलवर आसका आनी तिणें शांत रुपार आसका म्हणून स्वाम्यांनी मग्गून घेतिले नंतर गांवांतू मस्त चांग जाल्लें म्हूण हांगा जन सांगता ती। तशी महागणपती महामाया देवस्थान हांगाची देवी शांतादुर्ग जावन आसा। श्री महागणपती महामाया देवस्थान कर्नाटकाचे उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे भटकळ रेल्वे स्टेशन तुकून सुमार 8 किलोमीटर दूर आनी गोवाचे इंटरनॅशनल एअरपोर्टातून 210 किलोमीटर दूर आसा। शिराली गांवचे मदे पेंटांतू हें देवळ आसा। प्रवेशद्वाराचे वयरी गणपती देवाले आनी महामाया देवीले कॉन्क्रिटाचे उदेवनायिल्ली चित्र आसा ती। तशींची बगलेचे प्रांगणांतू गणपतीले विविध रुपाचे चिकणी चित्र सिमेंटाचे अलंकारा मदेंतू दृश्टी पडटा ती। देवळाक गोल गोपुरू एक आसा। तशीची चतुर्भुजाकृतीचे शिखर आशिल्ले अनेक आसा। ताजेरी स्वर्णाच्यो कलशू आसून शोभायमान देवळ हें जावन आसा। देवळाच्या वट्रांतू चंद सिमेंटाचे कलाकृती आर्त केलेले नवीकरणा वेळारी करयिल्ल्या। गणपती देवळ देखून माळ धरलेले हस्त्यो ओमकार आनी श्री असले मंगळ चिन्ह प्रवेशद्वारा लागी आसती। तशींची रंगरंगाळ पिठार रबिले हसनमुखी द्वारपालक आसती। हस्तिले मोटिव्स हांगा साधारण सक्कड कडेन पळोवचे मेळटात। देवळाचे मुख्य द्वार सुंदर चिरणिकेचे ओमकार शंखू चक्र कमल सिंह पद्मपुष्प रेखा आकृतीन द्वारारी चिरणिक पळोव येता। श्री काशी मठाचे आनी श्री गोकर्ण मठाचे स्वाम्यांगेले
तैलचित्र, हनुमंतू आणि गरुड देवाले चित्र, विष्णू अवताराचे कला हांगा आसती. रुप्या फ्रेमारी देवीले विविध रूपाचे चित्र उद्देवून आयलीं ती. अष्टलक्ष्मी, पंचमुखी गणपती, नाट्य गणपती, दृष्टी गणपती, योग गणपती, सिद्धी बुद्धिलोटो आसचो गणपती, तशींची प्राकृतिक चित्र, फूल, वाल्यो, अति सुंदर चित्र हांग केला. श्री महागणपती महामाया देवस्थान शिराली हांगाचे विशेष म्हळ्यार हांगाचे पुरातन काविकला. उजवे हातांतू कुराडी आणि दावे हातांतू कोदंड धरलेलो परशुरामू, वैरीचेरी आक्रमण करतशचे सिंहाक वाहन करून ताजेर बशिली दुर्गादेवी, सर्व दान दिवनू शरण जल्ललो बलिरायू ಮತ್ತೆ मुळा कोरनू तिसरू पायू ताजवेर दवरी म्हूण देवा लागीं विनंती करतशिलो भंगीचे चित्र, ब्रिटिशा कालाचे वेशभूषणाचे दारले आणि द्वारपालक हात जोडसून रब्बिल मनुष्य भर्जरी पोशाख घालनू शाल हातांत धोरनू रबयिलो दिसता. तशीची खुर्चेर बशिलो एक हातांतू खडग आणि अनेक हातांतू ढाळ धरलेलो यजमानू, अलंकाराचे मुंडास घाल्लेलो व्यक्ती अशी विंगड विंगड वेशभूषणाचे चित्र हांगा काविकलेन केल्ले ती. हांगा एक कोंकणी गृहिणीले चित्र आसती. काळे केसाचे आंबाड्याक जायीचो कळो संप्रदायिक रितीचे भंगर घालेले गृहिणीले चित्र हें. कीरू, पर्वो, द्राक्षी, फूल, वाली, रुकू इत्यादीचे अलंकारू हांगा सामान्य जावन आसा. शिरालीचे हे देवळाचे काविकला अत्यंत प्रसिद्ध. डॉक्टर कृष्णानंद कामत हांणी हे काविकले विशयांतू संशोधना आणि अभ्यास केला. तांणी शिरालीचे देवळाक विशेष रितीचे स्थानमान दिला. हे काविकले विशय तांणी कोंकणीली काविकला म्हणलेले पुस्तकांतू बरयिल्लें आसा. सुंदर जल्लो तुळसी वृंदावन हांगस ताका सदळ श्रृंगार कोरनू पूज करच्याक आसा. शिराली गांवांतू महागणपती महामाया देवस्थान हांगा गुरुवर्याले आशिर्वादान हे आमगेले देवस्थानाचे भव्य दिव्य जावन एक चरित्र वाडून आयिल्लें आसा.
रक्तौ रक्तांगरागं सितकुसुमयुतं पुयितौ रक्तगन्धैः क्षीराब्धौ रत्नदीपैः सुरतरुविलसत रत्नसिंहासनस्थं दौर्भ्यां पाशाङ्कुचेष्टां भयधृतमुजितं चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रं ध्याये शान्तिरतमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नं गणपतिपरिवारं हारकेरुधारं गिरिवरजलसारं योगिनी चक्रधारं भवजलपरिहारं दुःखदारिद्र्यनाशं गणपतिमभिवन्दे वक्रतुंडावतारं आमगेले महागणपती विराजमान आसा तागेले आमी नित्य करूचे ध्यान हे तशींची महामाया शांतादुर्ग म्हणून घेता भुवन स्वाम्यान अनुग्रह करून तसले शंकारि चाप शरभिन्नकरां त्रिनेत्रां तिग्मेतरां शुकलयां विलसत्किरीटां सिंहस्थितां सकलसिद्धनुतां च दुर्गां दूरवाणीभां दुरितवर्गहरां नमामि आमगेले महामायेल ध्यान कसने दुरीत असल्यार दूर करून अनुग्रह करता म्हणून सांगून तिने सांगितले आमगे एक वाक्य तसले महामाया मूलतः आमी गोवा दाखवून आयले म्हणून पूर्वज आमगे इतिहास एक पोर्तुगीज कालारी कसं एक आमगे धर्म भ्रश्ट जाता उद्देशान मालगड्यान धर्म राखून वचे खातीर गोवा दाखून सर्व देवांक घेवन येता आसतना आमगेले देव महागणपती महामाया हांगा येवन शिराली तूं पेंटा राबिलो म्हण इतिहास तशें हांव पूर्वतः प्रथम नाम पेटे विनायका शांतादुर्गा याने महागणपती महामाया म्हूण पेंटा राबून मागीर हांगा शिराली महाले शेणे म्हणजे दोन प्रमुख हांगा समाजाचे गण्य व्यक्ती तांगेले हे जाग्याचे हांगा परिसर एक दिकान गणपतीन बशिल्लो जागो शेणयलो महामायेन बशिल्लो जागो महालेलो तांगेले हातूंत चर्च जावन तांगेले हे बाउंड्री म्हणून येता सेंटर थंय गणपतीन शेणयल्या जाग्यार प्रतिश्ठापन जालें महामायेक महाले जाग्यार प्रतिश्ठापन जावन सादारण एक हांगा 500 वर्सां इतिहास म्हणीत हांगा ह्या गांवां येवन तशें आसतना प्राकांतू हांगा मस्त जिर्णावस्थेन पुरो आशिल्लें पूजन पुरा जत आशिल्लें जाल्यार विनियोगान हांगा मस्त उणें आशिल्लें तशें आसतना कुळाव्या देवचून भटमामान तांकां तांगेले घर कडेन प्रसाद दिवन ताणें दिले कसं की एक देवा दिले काणीक म्हूण आसा ताजेर हांगा विनियोग चलत आशिल्लो नित्य देवाक अन्न देवा निवेद्याचें मागीर नंदा दिवपाचें पुराची भटमामान चलोवचून हाडलें मागीर हांगा आडत मुक्तेश्वर म्हणून एक आशिल्लें कसं एक पर्व काल तरी मुक्तेश्वर भटमामान पुरो मेळ हांगा करचें कार्य त्या वेळार विशेष वेळार स्वल्प कुळाव येवन ताका सहकार करता आशिल्ले तशें हांगा जावन गुरुवर्याले एक बलवत्त आशिर्वाद आसल्यार कसलेच एक भाग्य उदय येता म्हणून हांगा आमगे सगळें आमगे देवस्थान एक दृश्टांत म्हणीत भुवन स्वाम्यान हांगा महामाय उत्सवा देवाक उग्रत्व धात आशिल्लो तो कारकाळान शिल्पी शेणेन ते मुर्ती रचना केलेली तसं हांगा प्रतिश्ठापन करता जाल्यार भुवन स्वाम्या विनंती करून तांणी अनुग्रह करून आज हांगा महामाय उत्सवा देव प्रतिश्ठापन करून कसं तांगेले एक तपश्चर्य आसा त्या प्रभावान ते उग्रत्व निवृत्ती जावन तांणी त्या महामायेक शांतादुर्गा म्हणून नामकरण करून हांगा हे चौकारा भोवतानी आशिर्वाद केल्लो कशें हांगा पूजन करून येतात कशी भजक घेवन देवाल्या मागतात तशी हे स्थाना वृद्धी जाता पेंटे बरेपण जाता आनी सगळे कुळाव्यांक बरेपण जाता म्हूण तांगेले एक आशिर्वादा बलान आज आमगेलें देवस्थान उर्जिता येता आसा परब्रह्म स्वरूपिणी त्रैलोक कुटुंबिनी नवदुर्गे नवरूपिणी असुरकुल संहारिणी परब्रह्म स्वरूपिणी त्रैलोक कुटुंबिनी नवदुर्गे नवरूपिणी असुरकुल संहारिणी विमल रूपिणी कमलालय हरिवल्लभाय देवी श्री नारायणी देवी श्री नारायणी देवी श्री नारायणी देवादिदेवा वासुदेवना देवादिदेवा वासुदेवना वक्षस्थल निवासिनी देवी श्री नारायणी देवी श्री नारायणी देवी श्री नारायणी दारिद्र्यध्वंसिनी शोकविनाशिनी
भक्त पोषिणी लक्ष्मी हिरण्मयी दारिद्र्य ध्वंसिनी शोक विनाशिनी भक्त पोषिणी लक्ष्मी हिरण्मयी आमगे एक व्हड भाग्य खंयचे एक देवस्थान आसा सुदीन स्वामी आशिर्वाद करच्या पुरो जाल्यार आमगेल्या देवस्थानाक चॅरमॅन जावन प्रेसिडेंट जावन सगळे देवस्थानाक बरेपणा खातीर कसन जावका कशे वेळा कसन चोलका कसन कोरका म्हण तांगेर आशिर्वादू तांगेल्या अनुग्रहान आज आमगेलें देवस्थान प्रथम जावन उर्जित आयोवच्याक प्रारंभ जालें स्वामी भुमेन स्वामीला आशिर्वादू मागीर देवाल प्रभाव हांगा कसले फुडें शेव म्हणना जाल्यार प्रथम जावन गणो म्हणून प्रारंभ केला जनान वट्ट करून हें करून मागीर सुदीन स्वामीन एक आशिर्वाद केलो हांगा नित्य जावकार हे गणो म्हणून हे कुंडांत तूं एकादशी आसल्यार तांकां चुकोवचें ना प्रथम जावन नित्यांक गणोम जावका आनी ते देवाक नित्य कुंडांत हवन जावका म्हणून तांगेलो आशिर्वाद जावन आज सगळे संवत्सरांत एक वर्साक एक 12 ते 15,000 नाल्लां हांगा गणोम जाता विशेष महत्व फुडें एक नवरात्रीन तूं माधव जोशी म्हूण कॅनरा स्कुलाचे संस्कृत मास्टर जावन आशिल्लो आमगेले कुटुंब ते कारकळ जाल्यार हांगा फुडें देवा पुजा करून एक कराडी भट्ट तांणी गोंयांत दाखोवन आयिल्ली देवा सांगती तांगेले कडे कालाक हांगा तांगेले कडेन संतत नांजली तांणी कारकळाक सांगून तुमगेले कुलदेव हो मामाय गणपती कोणी एक पुजा आयल्यार देव बरें करता म्हूण त्या प्रकार रंगभट म्हणून हांगा येवन देवाले प्रसाद घेवन तांणी हांगा देवाले पुजे जबाबदारी घेतली ताका 4 चिरडू जावन आज आमगेले 4 घर म्हणून घेता प्रति वर्स एक भट पुरो एक आमी पुरा मेळ करताची जाल्यार एक जबाबदार म्हणून एके कडेन आसा तशें 4 वर्स 4 भट जबाबदारी घेवन नित्य देवाक कसो विनियोग आसा स्वाम्याल्या आशिर्वादान मालगड्या बलान चंद्रोपार जाता आसा हांगाचे देवस्थानाचे पुष्करणी अत्यंत सुंदर जावन आसा सुमार 400 वर्स फुडले इतिहासू म्हळ्यार देवळ बांदिल्ले वेळाचेची हें पुष्करणी जावन आसा म्हूण आमकां कळून येता ह्या पुष्करणी लागीं 13 हेर दिसू देवाले अवभृत स्नान चलता आनी देवाक थंय बसकरून नाल्ल केळें करूं आसा त्या दिकाडे दोनी गणा फातोर आसा ती कुळावीन आयिल्ल तेन्ना हाका नाल्ल मारून बरेपण मागून घेता ती तशीची देवस्थानांतू खंयचेय चांग काम चलता आसतना ह्या गणा लागीं प्रार्थना करचें आसता हांगाची तळे बहु चंदायेरी मेंटेन करता ती हांगा पावसा उदकाक पुरण करचें रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केलेले देखून वर्स पुर्ती हें तळें उदकांनी भोर नासता हांगा नैसर्गिक जावन जल आशिल्ले निमित्त ह्या तळ्यांत उदक केन्नाय आसता फुडें बारी आमी एक कापड आसता एक 10 दिवस न्हेसीत आशिल्ले जाल्यार आजी देवा अनुग्रहान दिवसा 2 न्हेसयल्यार ती कापड राश आसता गणपती तशी पाट्या तुडप तशी आसता मस्तन फुडें कमिटीन देवाला विचारलें वस्त्रांनी कसन करचें म्हूण जाल्यार देवान कसलेंय करत नाका देवान दिल्लें हांगा कसलें यूज करा म्हणून सांगिल्लें मागीर सुदीन स्वाम्यान हांगा मोक्काम आशिल्लें तांगेले हो प्रश्न केले कडेन तांणी एक तांगेल्या तोंडान एक वाक्य केलें पयर हांगा अन्नदान चलता न्हय देवाले विचारा देव जाज म्हणटा चड मोल हें तें करूं ना प्रसाद म्हणून घेवचें ना कसं एक हद म्हणटा एक ताका मोल दवरका आनी तो दुड्ड कसो येता अन्नदानाक घालका म्हणून स्वाम्यालें वाक्य कित्याक म्हळ्यार स्वाम्याले एक आशिर्वाद आसा स्वाम्याले एक अनुग्रह आसल्यार देव पुसून ताका अस्तू म्हणटके तसं न्हय 10 पटी प्रसाद दितून जायना म्हणले विशय स्वाम्याले एक वाक्य सांगून स्वाम्याले हाका देवान 2 मिनीट योग्य आसा गुरुवर हें वाक्य त्या प्रकार कसं आसा तें वस्त्र हांगा दिवीत तो दुड्ड अन्नदाना काड वापरका म्हणून तें सांगेन स्वाम्यालें वाक्य देवान अस्तू म्हळें कुळाव कोण म्हळ्यार एक प्रभू कुटुंब कामत मागीर कुडव मागीर आमी कारकळ जोशी पुराणीक पुरा कुटुंब नायक अशी पुरा हांगा कुळावी आसात 7 गोत्र आसात एक कवणिणी गोत्र वशिश्ठ गोत्र वत्स गोत्र काश्यप गोत्र मागीर भारद्वाज गोत्र गौतम गोत्र आनी एक कंश गोत्र अशी 7 गोत्राचे हांगा कुलदेव जावन आसा प्रत्येक वर्साक एक देवाल दर्शन हांगा येता चीची देवाल अनुग्रह जाता हांगा वेंकटापुरा म्हणलेले एक 5वी परिसरांत एक सुसज्जित वृद्धाश्रमाचे बिल्डिंग बांदून तयार जाबला हांगा ह्या वर्स आमगेल समाजाचे
वयोवृद्ध जनाले पळवणे खातीरी आनी तांके गौरवयुत वृद्धाप्य जीवन करच्याक अवकाश करची योजना आसा. लग्न उपनयन उचित जावन ह्या देवस्थानांतू करचे एक वेवस्था आसा. भक्तजनांनी राबोवन देवळाच्या कार्यक्रमांतू भाग घेवचे खातीरी आनी देवाल सेव करचे खातीरी हांगा AC आनी नॉन AC रूम्स देवळाच्या ऑफिसांतू विनंती केल्यारी मेळटात. विद्यार्थी वेतनय देवळा तर्फेन दिवचे साध्य जाला. गोमांतकातून देवान हांगा घेवन गेलो देवान पेंटां बेसून थंय बस घडल्यानी पेंटां भितर ते आंगडी कुळां भितर देवाक पूजली. ताजे नंतर आमगेले कुळावी महाजनान उठ जावन घेवन आमगेले देवाक एक जाग जावका घेवन हांगा आमगेले म्हाल्ल्यानी शेणयले जाग्यार येवन घेवन तांणी तांगेल्यागी निवेदन करून घेवन तांणी म्हाल्ल्यान महामायेन बस जाग सोडिल्लो शेणयन गणपतीन बसता तसलो जाग सोडून घेवन दोग जाणां उठ करून घेवन हांगा 2 गर्भकुडी बांदिल्ले खंय. तेदन महामायेल गर्भकुडी बिंगड आशिल्ली महागणपती गर्भकुडी बिंगड आशिल्ली. 150 वर्सां फुडें आमगे कुळावी महाजनान उठ जावन घेवन दोन्ही देवाल एक गर्भगृह जावका एक गर्भकुडी जावका एकची इमारत जावका म्हूण घेवन व्हड मन करून घेवन अंकोली शिरूर मुकुंद प्रभू तांगेल्या कुटुंबियांनी हांगा येवन घेवन वर्स घडल्यान हांगा राबोवन तेदना तांबडे मुराय पत्राचें हें बिल्डींग तेदना पिल्लर्स म्हणिल्लें ना स्टिला रॉड म्हणिल्लें ना आशिल्लें 150 वर्सां फुडें पुराय मुराय पत्रान बांदिल्लें बिल्डींग हें कळ्ळें. ते मुराय पत्रा बिल्डिंगाक चुन्यान बांदिल्लें बिल्डींग हें तेदन सिमेंट ना 150 वर्सां फुडें चुन्यांक गोड घालून घेवन बैलांनी तें घाण घुणान घेवन तें एक अंटशें जावन घेवन ताजेन तें बांदिल्लें तसलें तें मुऱ्या पत्रा बिल्डींग हें हाका चुन्यानची सगळें बिल्डींग बांदिल्लें आसा हें हाजे पागार म्हळ्यार दोर म्हणटात तुमी हो पागार सादारण 6-6.5 फूट दाट आसा. ताकाजी वयरी मंगळूर नळ्याचें माडांनी कोर घेवन गर्भगृह तयार कोर घेवन वयरी मध्य जी दोनी गर्भगृह उठ्ठ जावन घेवन वयर ताका तांब्याचें माडांनी कोर घेवन सादारण 8.5-9 फूट दीग जाता तितलो व्हड कलेशू आमगे म्हालगड्यांनी प्रतिश्ठा कोर घेवन हें देवालय गर्भगृह प्रतिश्ठापन करयलें. तळ्या लागींची पुरातन जाल्लो अश्वत्था रूख आसा. ह्या अश्वत्था कट्ट्या लागींची नागा कट्टोय आसा. नागा कट्ट्यांतू विंगड विंगड कुटुंबाचे नाग प्रतिश्ठापन जाल्ले ते. पंचमीक आनी विशेष जावन नागर पंचमीक ह्या नागा कट्ट्याक दूद पंचामृत शियाळे अभिषेको कोरून आराधन करतात. नागा कट्टे लागीं आसचे ह्यो अश्वत्था कट्टो पुरातन जावन आसा. हांगा विविध रितीचे ग्रहचाराचे आनी आरोग्याचे संकश्ट येयले जन आनी भक्त येवन सुत्त काणू नमस्कार घालून मागून घेतात. म्हगेलें नांव उल्हास प्रभू हांगा देवस्थानाक ट्रस्टी हांव. आतां ऑलरेडी भटमामान हांगा देवस्थाना इतिहासाचे हातबाजी ओटू तुमकां सांगिल्लें आसाचे. आमगेलें देवस्थान स्पेशल म्हणल्यार गोवातन हांगा मंगळूरच्या गोवातल्या प्रत्येक कुळावे हांगा स्टॉप करून हांगा अन्नप्रसाद घेवन घेवन नादर रात्री हॉल्ट करून घेवन हेर दिसाक हांगाचें प्रयाण मुखार वता आसात. तशीच आमगे देवस्थान एक ट्रस्ट म्हूण केल्लें आसा. मागीर ताजे ट्रस्टा निमित्त आमकां चेडो एज्युकेशनाक मस्त आमी हेल्प करता आसाचे. तेन्ना ते कोणाक लग्न दुर्बळ कोणा लग्नाचे कोणाले त्रास आसा म्हूण जाल्यार हांगा फ्री आमी लग्न करून दिताची. तशीच मुंजी कार्य उपनयन संस्कार कळ्ळें हांवें तोची तशी आमी हांगा सामुहीक जावन प्रतिवर्स करता आसाची. तशी लोक आमकां सहकार दिता आसा. शिक्षणा बद्दल सांगता म्हळ्यार आमी थोडो मेडिकलाक बी आमी दितले आनी इंजिनियरींग करतले मस्त लोक आमी आतां एक 10 वर्स दोन दिता आसा. मस्त लोक आमगेले निमित्त फायदो घेवन तांणी देवस्थाना रिटर्न थोडो लोक आमकां फायदो दिला आसा तांणी कळ्ळें हांवें. तशी आमगेल्या नेक्स्ट हांगा एक योजना म्हळ्यार वृद्धाश्रमा योजना एक आसा. व्हड कटवण आमगेले बांदून जाता आसा. आनी थंय आतां स्वाम्यान एक आशिर्वाद लेखान तांणी एक सान एक मेडिकल बी एक आस्पत्री बी तांकां करा म्हूण एक आदेश दिला आसा. देवाला अनुग्रह जाल्यार त्या आस्पत्री वृद्धाश्रम दोनूय बी जातलें आमगेलें सद्या भितर. तशी ती आमगेले तुमी हे युथ GSB नवें
युती जेस वेचन हे समाजा खातीर मस्त तुमी प्रयत्न करता आसाची पेपरा बी वता पळय कोरोना टायमार मस्त लोकांक तुमी इंजेक्शना बद्दल आनी धनसहाय दिल बी आयकला अशी तुमगेली सेवा निरंतर समाजाक उरो ते तुमी लास्ट एक 2-3 वर्सां मागची देवगिरी टी हांगेल हाज्या तर्फेन प्रत्येक आमकां शिराली भितर सुमार देवस्थाना भितर देवदर्शन कार्यक्रम यूट्यूबा बी घाले मस्त लोकां पळोवचे अनुकूल जाल्लो आसा कळ्ळें हांवें ताजे मस्त लोकांक घरल्या बसून तिके हांगा देवस्थाना कसं कार्यक्रम जाता कसं योजना आसा सांग असं म्हणलें आयकूचे एक तांक बी सुलभ बी जाल्लो आसा ती बी लास्ट टायम बी तुमी हांगा केल्या तुमकां ते बद्दल बी धन्यवाद आसा. गणपती बाप्पा मोरया मंगळमूर्ती मोरया 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 नाच नाच रे गजानना वाजे मृदंग ताल वीणा ये रे नाचता गौरी गणा वाजे मृदंग ताल वीणा ये रे नाचता गौरी गणा वाजे मृदंग ताल वीणा ये रे नाचता गौरी गणा गणपती बाप्पा मोरया मंगळमूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया मंगळमूर्ती मोरया नाच नाच रे गजानना बंधूनो आयच्या एपिसोडांतू तुम्ही श्री महागणपती महामाया देवस्थान शिराली हाचे दर्शन केले. ह्या एपिसोड तुम्ही यूथ ऑफ GSB हांगेले फेसबुक पेजारी हांगेल यूट्यूब चॅनलारी तशीच जिओ टीव्हीरी पळोव येता. तुमकां कसले चड माहिती दिवची आसल्यार हांगा तुम्ही कमेंट्स करूं येता.
तशीच हाजी लिंक तुमगेल्या दोस्तांमध्ये अंतू तुमगेल्या इष्टमित्रांमध्ये अंतू तुमगेल्या बंधुलमध्ये अंतू वांटून घेयाती. कार्यक्रम पळयली तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद आणि नमस्कार.